पापा फ्रांसिसाची भलायकी बिघडल्या आणि ब्रॉन्कायटिस समस्या संबंधी प्रस्तुत रोमांतल्या जेमेली आस्पत्रेंत चिकित्से खातीर तो भरती जाला। वातिकान अधिकृत खबरे प्रकार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर पापाक आस्पत्रेक भरती केला आणि भलायके संबंधी चिकित्सा प्रक्रिया चलोवनच आसा। फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे पापाची भलायकी आता स्थिर जावन आसा। 80 आणि 8 वर्सांचो पापा आस्पत्रेंत मागणे करून वाचून आणि इतर चटवटिका संगी आपलो वेळ करचो नासा म्हूण वातिकान अधिकृत माध्यमान कळीत केला। उस्वास संबंधी चिकित्सेर आसल्या पापान कुमगार सेवलो आणि इतर चटवटिकांनी तो मग्न जावन आसा। ताच्या भलायके विशीं जाणा जावचे खातीर निरंतर संदेश येवनच आसात। संवसारभर भावार्थी ताचे खातीर मागोन आसात। त्या सर्वांचो पापान उपकार आटयला। चिकित्से विशीं चडीत प्रामुख्यता दिवच्या इराद्यान फेब्रुवारी 19 तारखेर जराल संदर्शकांक अवकाश आसचो ना म्हूण कळयला। हे घडये आमच्या पापा खातीर ताच्या भलायके खातीर विशेष मागणे करचो आमचो कायदो जावन आसा। बेगीनच पापा फ्रांसिसाची भलायकी बरी जावन दी आणि परत सुडसुडायेन तो सोम्याच्या वावरांत मुंदोरून दी म्हूण आमी मागया। दिव्यवाणी लाईव्ह आपल्या सर्व पळोवप्यांक पापाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक उलो दिता। आमचो मोगाळ पापा परत बऱ्या भलायकीन सुडसुडीत जावं।